आज खरेच एक आनंदाची गोष्ट असा की 350 वर्सां फाटी ज्या पद्धतीन साक्षात छत्रपती शिवाजी महाराजान सप्तकोटेश्वर स्थानाचेर ज्या तिथीक सप्तकोटेश्वर मंदिराचे पुनर्स्थापना केल्ले ती आजची तिथी आणि आमकां श्री रामचंद्र उर्फ रघुनाथ देवस्थान समिती जी आसा तांकां खूब आनंद असो जाता की आजच्या तिथीक धरून आमचे मयेचे आमदार श्री प्रेमेंद्र शेठ हांगा हजर जाल्ले आसा। आमच्या विनवणीक मान दिवन ते हांगासर आयिल्ले आसा। पूण जे मंदिर हांगासर सुमारे 150-200 वर्सां उबें आसा आणि तें पळोवपाक आयल्या तेजे भेट दिवपाक ते स्वता हांगासर आयिल्ले आसा। त्याच प्रमाणे आमचे जे पुरातन हजारो वर्षे आदीचे एक जे मंदिर आशिल्लें जे शाह आलम शाह याने 1684 सालान उद्ध्वस्त केल्लें तेवूय भग्न जाल्ल्या त्या मंदिराक सुद्धा त्यांनी पळयल्ले निरीक्षण केल्लें आसा। आणि आमी देवस्थान तर्फे आवाहन करता तांकां की त्या भग्न जाल्ल्या मंदिराक जे मुघलांनी भग्न केल्ल्या त्या मंदिराक फुडें पुनरुज्जीवीत करचें। जशें छत्रपती शिवाजी महाराजान सप्तकोटेश्वराचे मंदिर पुनरुज्जीवीत केल्लें त्याच प्रमाणे अशें हे कार्य अद्वितीय कार्य त्यांच्या हस्ते आणि गोवा सरकार भाजप सरकार यांच्या हस्ते विचार विनिमय जावन त्यांच्यानी तेजेर विचार करून ते पुनरुज्जीवीत करचे अशें आमी श्री रामचंद्र रघुनाथ देवस्थान ह्या समितीतर्फे विनंती करता। जेणे येदे व्हडलें देवूळ फोडलें ताका हे पेड म्हणलें कांयच न्ही, हे कशें उरलें तर हे तातूंत तांचे चमत्कार आसा।